आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची हिरोईन मिशेल यो आणि नामनेचे फ्रेंच फिल्ममेकर लूक बेसन हे वर्साचे इफीची सोबा वाडयतले। रायमा सेन, डिनो मोरिया आणि प्रेम चोपडा सारकेले भारतीय सिने निर्माते हे फावट इफीत ग्लॅमर हाडटले। जगजीत सिंग, एम.एफ. हुसैन आणि भूपेन हजारिका आणि हेर सर्गेस्त कलाकारांक आर्गां ओंपतले। अंदू 42व्या इफी निमतान आंतरराष्ट्रीय मळावेले बरेचशे स्टार गोंयांत येतले। तातूंत फ्रेंच फिल्ममेकर लूक बेसन आणि आंतरराष्ट्रीय ॲक्शन हिरोईन मिशेल यो आसा। अंदू वर्सा इफींत सिनेमा मळावेल्या 11 मानेस्तांक आर्गां ओंपतले। ह्या निमतान तांणी काम केल्ले सिनेमा दाखयतले। तातूंत गझल सम्राट जगजीत सिंग, दिग्दर्शक एम.एफ. हुसैन, सिनेमाटोग्राफर एस. रामचंद्रा, प्रोडक्शन डिझायनर समीर चड्डा, संगीतकार भूपेन हजारिका, दिग्दर्शक मणी कौल, दिग्दर्शक रिचर्ड लिकोक, दिग्दर्शक एडॉल्फस मिकास, दिग्दर्शक सिडनी लुमेट, दिग्दर्शक राउल रुईज आणि दिग्दर्शक तारिक मसूद हांचो आस्पाव आसा। रेट्रोस्पेक्टिव्ह विभागांत ह्या वर्सा तमिळ सिने दिग्दर्शक के. बालचंद्राचे 4 सिनेमा दाखयतले। त्या भायर बर्ट्रँड तावेर्नियर, लॉरेन्स कार्डिश, अधूर गोपालकृष्णन, डॅन वोल्मन, प्रेम चोपडा, डिनो मोरिया, रायमा सेन आणि हेर कलाकार आसतले। 28 नोव्हेंबरा मेरेनचे सिनेमांचे वेळापत्रक प्रसिद्ध केला। मडगांवच्या रवींद्र भवनात दर दिसा 3 सिनेमा दाखयतले। पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आणि चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार। विसवा उपरांत तुमकां येवकार। पेड न्यूजाचो प्रस्न सोडोवपा खातीर पत्रकार आनी संपादकांनी रस्त्यार येवचें अशें गोंयच्या पत्रकारांनी थारायलां। राष्ट्रीय पत्रकार दीस सुवाळ्यांत पेड न्यूजाच्या प्रस्नाचेर बरीच चर्चा जाली। पत्रकार आनी संपादकांनी ह्या प्रस्नाचेर वेवस्थापना कडेन वचून जागृताय करपाचे सुचोवणेक खूब जाणांनी तेंको दिलो। गोंय सरकारान घडोवन हाडिल्ल्या राष्ट्रीय पत्रकार दीस सुवाळ्यांत प्रसार माध्यम, लोक जापसालदारकीचे हत्यार ह्या विशयाचेर चर्चासत्र जालें। ह्या चर्चासत्रांत पेड न्यूज प्रश्नाचेर बरीच भासाभास जाली। पेड न्यूजाचेर साबार उलोवप्यांनी हुस्को परगटायलो। पेड न्यूज बंद करपा खातीर पत्रकार आनी संपादकांनी जागृताय करपाच्या प्रश्नाचेर एकमत जालें। मिडिया ह्या देशात सेल्फ रेग्युलेशन म्हणूनच वरूं जाय। सेल्फ रेग्युलेशन इज बेस्ट रेग्युलेशन, पण ते आमकां कळूंक जाय। ते आमकां जर कळना, वी विल इन्वाइट आउटसाइड रेग्युलेशन एंड दॅट विल बी द डूम ऑफ आवर प्रोफेशन। Let all journalists come on roads, just take out a morcha against paid news, this phenomena, and do something about it. Let us voice out these things publicly and go and tell the managements we have to publish this. If everybody comes together, then managements can't do anything. All the journalists, I am saying, should come together. Even the editors, we should convince them to come. After this, so many editors have spoken to me personally that we should do something about it. Why not we take this positive side, and here also let journalists, let editors join hands and talk about it. So those problem chala. कोणा राहू नका. Only when there are strong reasons, there are strong actions taking place, and once there are strong actions taking place, there is a strong and powerful change which will definitely take place in the society. Let us meet first and do about it. Start it. अजूनपर्यंत आम्ही मेळना ह्या गजालीचेर येदो व्हडलो बोवाळ जालो तरी खंय. वी आर जस्ट गिविंग क्वायट. खुशान प्रेस नोट काडलो, एडिटर्स गिल्ल्यान प्रेस नोट काडलो, खुश आमी। पेड न्यूज प्रश्नाचेर बरीच भासाभास जाल्या उपरांत ह्या प्रश्नाचेर रस्त्यार येवपा बाबत एकमत जालें। गुज आनी संपादक मंडळ ह्या संबंधान रोखडीच कारवाय करतले। पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी। उपासाक बशिल्ले मलेरिया कामगारांतल्या 17 जाणांची भलायकी हाल्ल्या। मात 10 दीस जाले तरी सरकार तांची मागणी तडीक लायना। उलट तांकां धमकायता असो कामगारांचो आरोप। बिरेस्तारा राष्ट्रवादीचो प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिरसाट ह्या कामगारांक तेंको दिवपाक गेल्लो। मिडियान ताका थंय नाकाशी वट केलो। सिरसाट म्हणटा मुख्यमंत्र्याक मेळून कितें तें विचारता। भलायकी खात्यांतले मलेरिया कामगार सरकारान नोकरेंत कायम करचे म्हूण भलायकी खात्या सामकार उपासाक बसल्यात। बिरेस्तारा तांच्या उपासाक 9 दीस जाले। 9 दिसांक 17 कामगारांची भलायकी हाल्ल्या। 1996 सावन ते कंत्राटाचेर आसात। 2009 तांचे खातीर तयार केल्ल्या जाग्यारय 70तले 65 नवे कामगार घेतल्यात। जाल्यार तांच्यातल्या फकत 11 जाणांक कायम नोकरेंत घेतल्यात। उरिल्ल्यांचेर हो अन्याय कित्याक असो तांचो प्रस्न। कामां सरकार गव्हर्मेंट येयल्या उपरांत आमी तेंच्या सीएमान कामां एप्रोच जाले, हेल्थ मिनिस्टर एप्रोच जाले, पूण तेंच्यांनी व्हडले मोठे लक्ष दिवंक ना म्हणून आमकां आयज रस्त्यार येवपाची पाळी येयली। पूण आमी हांगा येयल्या उपरांत आमचे भयंकर दबाव येयलो, कित्याक सीएमान जीएसपी देव बाणावलीकर तांकां प्रेशरायज करून सांगलें की तांकां त्या कामगारांक सांग थंयसरले उठा म्हणून, ना तांकां व्हरून जेलीन घाल म्हणून। बिरेस्तारा राष्ट्रवादीचो प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिरसाट तांकां तेंको दिवंक म्हूण आयिल्लो, पूण तांची परिस्थिती पळयात कशी जाली ती।
ज्या अर्थेन 16 वर्सां काम केल्लेलें आसा डेली वेजीचेर म्हणा किंवा इतर हंगामी स्वरुपान, तर अशा लोकांक कायम स्वरुपान त्याच जाग्यार तेंची नेमणूक करप हे खरें न्याय ठरतलें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या संदर्भात आज नाल्यार फाल्यां पर्यंत उलोवणी करपाची आमची एक तयारी आसा. 9 दीस जाले कामगार आपल्या मागण्यो घेवन हांगासर उपासाक बशिल्ले आसात. आयज 9 दीस जाले, 9 दिसांक 17 जाणांक तांची भलायकी बिगाडल्या कारणान तांकां GMCन व्हरून तांचेर उपचार करचे पडल्यात. बट सरकारान आजून हाचेर कांयच निर्णय घेतिल्लो ना. सरकार फक्त तांकां आश्वासन दिवन फटत आसा. केन्ना तरी सरकार हांकां कायम करतलो काय ना. चलचित्र खबरकार ओमकार फळारी बरोबर देविदास कांबळी, प्रुडंट मिडिया, पणजी. प्रादेशीक आराखडो 2021 कळंगूटच्या पंचायतींनी विरोध केला. पंचायतीन स्वता तयार केल्लो आराखडो कुशीक दवरून सरकारान आपल्याक जाय तो आराखडो पास केला म्हूण पंचायतीन तिडक उक्तायल्या. सरकारान नवो आराखडो बदललो ना जाल्यार कोर्टांत वचून आराखड्याचेर स्थगिती हाडटले अशी शिटकावणी थंयच्या पंचान दिल्या. प्रादेशीक आराखड्याक बऱ्योचश्यो पंचायती विरोध करपाक लागल्यात. काँग्रेसीचे कांय मंत्री आमदार आराखडो रद्द करचो म्हूण मागतात. भाजपा म्हणटा आराखड्यांतल्यो त्रुटी सारक्यो करी मेरेन तो स्थगीत दवरचो. हे फाटभुंयेर सरकारान 5 डिसेंबरा मेरेन पंचायती कडच्यान आराखड्या विशीं हरकती आनी सुचोवण्यो मागयल्या. ते खातीर खासा ग्रामसभाय घेवंक लायल्यात. कळंगुटे आराखड्यावेल्यान बोवाळ पडला. पंचायत म्हणटा प्रादेशीक आराखड्यान 5वो चार दोंगर वसणूक वाठार म्हूण दाखयला. बागाचो कांय वाठार हडफड्या घाला जाल्यार कळंगुटेचो कांय भाग कानोळे घाला. सरपंच म्हणटा आराखडो रद्द करचो. त्या पासत आमी गांवच्या लोकांनी थारायला कालच्या ग्रामसभान की हो प्लॅन आमी रिजेक्ट करचो. हो प्लॅन सरळ रिजेक्ट करपाचो आनी रिजेक्ट केल्या उपरांत आमकां जाय तोच आमी प्लॅन एप्रूव करपाचो. पंच विनायक साळगांवकर म्हणटा आराखडो सुदारचो नाजाल्यार कोर्टान वतले. मागता सरकारा कडेन की जाता तितले हेतूर चेंजीस करचे, नाजाल्यार जशें पळय ग्रामसभेन कितें पळय घेतलेलें आसा की हो स्क्रॅप करचो म्हणून सांगता तो, आमी तें मागना, पूण चेंजीस डेफिनेटली करचे. नाजाल्यार ग्रामसभेचें जे रेजोल्युशन आहा तें घेवन आमी हायकोर्टाक वचून हेचेर स्टे हाडटले. कळंगुटेच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फट्टे. आतां घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव.